रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक चांद्राच्या लोकांचो विरोध. कोळशाचे येरादारीक फायदो करपाक चल्ला रेल्वे प्राधिकरणाचो यत्न. थळाव्यांनी केला आरोप. काँग्रेसीच्या पणजेच्या उमेदवारा आड भाजपाची कागाळ. काँग्रेस म्हणटा हातून कांयच गैर ना. पोटवेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान वातावरण तापले. भ्रष्टाचारा संदर्भात भाजपाचो पणजेचो उमेदवार आनी पणजे गट समिती अध्यक्षाचे चौकशीची गोवा सुरक्षा मंचाची मागणी. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोप. लायटीची पुरवण सारखी नाशिल्ल्यान कळंगुटकार चाळवले. वीज खात्यार व्हेलो मोर्चा. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. चांद्राच्या लोकांनी परतून एक फावट आवाज काढला, पूण हे फावट महामार्गाक लागून न्ही, जाल्यार रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण करपाच्या नादात रेल्वे प्राधिकरणान चांद्राच्या तळ्यात माती घालून ते पुरयला. वास्को सावन कर्नाटकात जावपी कोळशाचे येरादारीक फायदो जावचो हाचे खातीर ही नाटकां चल्ल्यात अशें थळावे लोक म्हणटात. थळावो आमदार क्लाफास दायसाचे नदरेक ही गजाल हाडून दिले उपरांत बिरेस्तारा लोकांनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. मजगती आमचो खबराकार रमेश नायक रावतान चांद्रा भेट दिवन परिस्थिती जाणा जावन घेतली. ताका थंय दिसून आयले ते अशें: रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचें काम चालू आसा. माती घालून तळे पुरयला. पारंपारीक मानसय आडयल्या. आनी हो जो रस्तो तुमकां दिसता तो मुळात कुशावती न्हंयेचो गांवांतल्यान वचपी एक फांटो. पळयात थॉमस पाशिको हे विशीं कितें सांगता तो. हे आतां आमगेले तोळे थिंग लोक शेत रोयता, देशी शेत रोयताय म्हणटरी हे मात भोवन हाड जाल्यार आमकां शेतां जायते प्रॉब्लम जातले. जे कोण लोक शेत रोवन जे येताय तांकां भितुले हें जातलें, प्रॉब्लम जातले. आनी तो ओळ सारको थिंगसा येता. हें आतां उदो येता, हिंगा ओवरफ्लो आहा, ते सायडीसान उदो वयता सारकें न्हंयत पावता. आनी हें उदो येता खंय नेसायच्या दोंगरार सावन येता उदो. इतलें उदो हिंग तो ब्लॉक केलें जाय. हें उदो कोणा इफेक्ट जाता, हे हाडे आख्खे इफेक्ट जातलें. ताका लागून हे मातशें बेगीनूच कितें काडचें, ही मात बेगीनूच काडची आनी तेणी तुमगे वाट क्लियर करून दिवची उदकाची. थळाव्या लोकांनी बोवाळ केले उपरांत रेल्वे प्राधिकरणान मातयेचो भराव काडपाक सुरवात केल्या. नाजाल्यार पावसांत हुंवार येवन लागसार रावपी लोकांची घरां बुडटा आसली. वचून बुडोवन येतलें आनी बरें तें 1 किलोमिटर मायज थिंग पुरयलां, सुबेज पुरयलां. ताका लागून आमी शेतूय रोवपा मेळपाना आनी आमकां कितें एका वाट करपा मुखार शेत रोयताय तांकां आमी मेळपाना. कित्याक बुडोवन वतलें सगळें. व्हडल्या कंपन्यांक फायदो करून दिवपा खातीर रेल्वे प्राधिकरण अख्खो गांवच काबार करपाक सोदता अशें थळावे लोक म्हणटात. वॉटर फ्लो आपटील हिंगसो येता, सेंट जेरल्सो येता, तो थिंगसो येता. अशी आतां एका कुशावती रिवरा कनेक्ट जाल्लो आहा. सो तेंट आतां हें आहा तें तोंड आहा तें भायर बंद केलां. तोड्यासून हांडी वयता तें उदक बंद केलां. आनी आतां तें कोताय डबल ट्रॅकिंगा लागून. सो डबल ट्रॅक बुट्टी आमकां नाका. कित्याक ऑस्ट्रेलिया हेजें कोला हें बंद जाल्लो आहा. सो ते हें वेस्ट ऑफ मनी. कित्याक हें कोताय तें अदानी खातीर कोत्ता गव्हर्मेंट. ते लोकां खातीर ना, पब्लिका खातीर ना. तें सगळें कोताय तें आपल्या फायद्याचें. हें तेणें आतां पावसा पयलीं हें काडपाचें, क्लियर करपाची, माती घायली ती सगळी. ना जाल्यार आमकां फ्लड येतले आनी आमगे घरां मोड वयतलीं. कित्याक आमगे हिंग सगळीं घरां आहाय ती मातयेची. ही सायडी लो लायंग हिंगा थोड्या सरावंडिंगा सगळीं घरां आहाय ती मातये घरां. ती एक पाट उदक भरलें ती कोसळून मोड वयतली. सगळ्यांनी येवन चोयले तेन्ना मागीर आमी तांकां सांगलें तुमगे प्लॅन कितें आमी ताकय म्हण. कित्याक आमकां पंचायताकू एक प्लॅन ना की डेव्हलपमेंट रेल्वे कितें वर्क प्रोग्रेस आहा तें एक्सटेंशन ऑफ वॉट इट इज. वी डोंट नो एनीथिंग. सो आय रिक्वेस्टेड द ऑथॉरिटीज टू गिव अस अ प्लॅन दॅट what work you are commencing in the jurisdiction of Gidoli village panchayat. So we also know, we can explain to the people. Now if you look here, they have already gone in the water body. They have filled, but they are saying what? We have backfilled only 14 meters. Tenge ha mutte 25 meters ha. So inksa ata for backfill kela, inksa ani 10 meter hoitle. Plus after another 10 meters, another 50 meters they are going to acquire mudayte. Acquisition ha gaile mutte. So altogether they mudayte 75 meters are expansion aha. But also they are think for the inside show us a legal document. They are only showing a plan of theirs of the work. We told them you all take in consideration the full village plan and show us which is the railway property. Mark the stones. They are not marked anything. Kai mark kel na borit hoita hai. We have heavy rain for 3 days, 4 days. Possibilities are that the neighboring ward that is there can be flooded. It's quite natural because if you look at the self now, they have backfilled nearly
14 meters. Another 10 meters is left to backfill. But they have given us an assurance saying that within the next few days that they are going to remove this and they are going to take a legal step. सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्सां कडेन कलेक्टर की बाय 20th ही माती आमची गायल्या पळय तळ्यान ती काडून उडोवपाक हो आमचो मेजर डिमांड उदका फ्लो जाता क्लियर ना जाल्यार आमी बरी मुखार येवपाक सोदता हे फुडें आमी रेल्वे आडायनूय दाखयले आहा कोंकणी एजिटेशना टायमार आमी सगळे गितोलींक आनी चांदूरचे गांवभाव हे कलेक्टराक मेळोंक गेल्यात कित्याक आमचे तिका रेल्वेन आमचे तोळे हे फळी तोळे हे नगजोना तोळे हे तोळे हांडी आसलो ती तेणें आख्खी पुरोवन गायल्या आनी हे हांडींतल्यान हें उदक सारकें नगजोनांतलें और हे तोळ्यांतलें आनी वयर सान पावसाचें उदक नेसायसान येतालें कुटोरेसान पाडसान येतालें तें सगळें फ्लो जातालें कुशवाती रिवरान ती कुशवाती रिवर लेट पळय आहा ती आख्खी पुरोयल्या आनी ह्या म्हयन्याक भोव कोत हाय टायड जातना ना झरगत म्हणटा येता तेन्ना आख्खें उदक न्हंयचें आमचे तोळ्यांत येतालें तेंय बंद जालें जें तोळ्याक न्हंयचें नुस्त्याकूय भितर सरता तें बंद जालें आनी हें तर तेणी तर आमी तांकां सांगलें पयर इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना MLA इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना तांकां सांगलें ही तोळ्याची हांडी तुमी क्लियर करात I'm not aware of problems, so I cannot speak on it unless I examine it. चांद्राच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. पणजेची पोटवेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान राजकीय घडामोडींक नेट आयला. बाबुशाचेर केल्ल्या वक्तव्या वयल्यान काँग्रेसीन दामू नायकाचेर टिका केल्या. भारतीय वेंचणूक आयोगान दिल्ले सुचोवणे प्रमाण बाबुशान आपल्या जाहीरनाम्यांत सगळ्या गजालींचो आस्पाव केला. मजगतीं भाजपानूय काँग्रेसीचेर फोग काडलो. लोकसभेच्या दोनूय जाग्या सयत 4 पोटवेंचणुकेत ते जिखतले अशें तांचें म्हणणें. इलेक्शन 19 तारीख त्यामुळे अजूनपर्यंत एकय केस एकय वेळार तांच्यांनी खंयच्याच न्यूजपेपराचेर पब्लीश करूं ना. ताका लागून आमी पयलीं एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आनी आतां परत तांकां आमी आतां मेळ्ळ्यात आनी आमी तांकां सांगिल्लें आसा की बेगीनच्या बेगीन हे तुमी तांकां रिक्वेस्ट करात आपल्यात आनी तांच्यांनी एश्युरन्स दिल्लें आसा की इमिजिएटली ते रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर जे आसात तांकां इन्फॉर्म करतले आनी ते रिक्वेस्ट करतले त्या काँग्रेस पार्टीक की तांच्यांनी हें पब्लीश करचें. कायदो आसा आयदर पॉलिटिकल पार्टीन तें पब्लीश करचें किंवा जो उमेदवार जेणे फायल केल्लें आसा नॉमिनेशन तेणेन आपल्याचेर हे आरोप आसात आनी ते तेणेन हाचेर न्यूजपेपराचेर किमान 2 न्यूजपेपराचेर एखाद्या लोकल लँग्वेज आनी मराठी इंग्लीश अशा एका 2 पेपरांचेर तेणें दिवं जाय. लोकसभेच्या दोनूय जाग्या सयत पोटवेंचणूकय जिखपाचो विश्वास भाजपान उक्तायला. मोदी सरकारान केल्ल्या उदरगतीच्या कामाचेरूय ते उलयले. उदरगतीची ही वाटचाल चालू उरपाक जाय जाल्यार भाजपाक सत्तेत येवपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. गुन्हे उजवाडाक हाडून नाशिल्ल्यान भाजपान बाबुशाचेरूय टिका केली. आमकां विकास करपाची उमेद आसा आनी विकास जायत आसा दोळ्या समोर दिसता. आनीक चित्र आमकां दिसपा येता. म्हाका तरी हांव कॅम्पेन मॅनेजर आसलो सावथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे एक टायमा म्हणटाले आमी जिखपा आमकां कटींग आसा खात्रेन शिकपा हांव म्हणपाक शकता सावथ गोवा सीट निश्चितपणे आमी जिखता. नॉर्थ गोवा जिखता म्हणजे दोन्ही लोकसभा सीट आमी जिखता आनी जेन्ना दोन्ही लोकसभा सीट जिखता म्हूण अशे लोक मानून घेता सेंटरा ऑटोमॅटीक एक स्थिर आनी घट प्रमाणान BJP सरकार येता. मांद्रे म्हण नाका म्हापसा म्हण नाका आनी शिरोडा म्हण नाका. आमचे रिपोर्ट प्रमाणे हेय 3 सीट आमी निश्चितपणे जिखता. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवाराक तुमी वेचून हाडटले दामू नायकान बुधवारा पणजेकारांक विचारले. तशेंच गुन्यांवकारी केसीचेर उजवड घालूंक नाशिल्ल्यान बाबुशाचेरूय टिका केली. हे फाटभुंयेचेर काँग्रेसीन दामूचेर टिका केल्या. वेंचणूक आयोगाचे सुचोवणे प्रमाण सगळ्या गजालींचो आस्पाव केल्लो आसा आनी पणजेकार जाणात तांकां कितें करपाक जाय तें अशें काँग्रेस म्हणटा. दामू नायक हाणें म्हणलें की बाबूश मोन्सेरात हाणें आपल्याचेर कितली क्रिमिनल केसी आसात ते जाहीर करचे. म्हाका दामू नायकाक इतलेंच सांगपा जाय की इलेक्शन कमिशनाचे जे नॉर्म्स आसात कायदो आसा त्या प्रमाणे अवश्य आमचो उमेदवार बाबूश मोन्सेरात केन्ना ताजी जाहिरात करपा जाय आनी कशी करपा जाय हें अवश्य करतलो. इलेक्शन कमिशनाचो नॉर्म आसा पूण कांय गजाली पणजेकारांक गोंयकारांक सगळे खबर आसात. हे दामू नायकान येवन सांगपाची गरज ना. पूण म्हाका दामू नायकाक
आनी ह्या भारतीय जनता पक्षाक कांय प्रश्न आसात. हो दामू नायक खंय लिपून बशिल्लो, खंय शेपडी घालून बशिल्लो. जेन्ना 2017 आमचो अध्यक्ष गिरीश बाब चोडणकार पणजे राविल्लो आनी तेन्ना मनोहर पर्रीकाराक ह्या बाबूश मोन्सेराताची सपोर्ट घेवपाची गरज पडली. तेन्ना दामू नायकाक ह्यो क्रिमिनल केसी याद आयल्यो काय ना, तेन्ना कित्याक उगी रावलो. दामू नायक आज मोविन गुदीन, विश्वजीत राणे, मडकयकार हांचेर कितल्योश्योच केसी आसात. ताजेर कित्याक उलयना काय तेय भाजपांतल्यान भायर सरतकर उलोवपाक रावला. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामा खातीर काँग्रेसीन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि भाजप सरकाराक जबाबदार धरला. महामार्गाचे काम हातात घेताना काँग्रेसीन गोंयकारांक विश्वासात घेवंक नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. हो महामार्ग मरणाचो सापळो जावन रावला असो तांचो आरोप. हो जो प्रोजेक्ट नॅशनल हायवेच्या नांवान गोंयांत चालू आसा, तितून पळयल्या उपरांत दिसता की थंयसर खंयसरूच सेफ्टी मेजर्स खंय दिश्टी पडना, कसलेंच प्लॅनिंग तेंचें दिश्टी पडना, कांयच प्रिपेरेशन तेंचें दिश्टी पडना. तेंच्यांनी गोंयच्या जनतेक आनी खास करून ह्या रस्त्यार गाडयो चलोवपी, वाहनां चलोवपी आनी खास करून टू व्हिलर चलोवपी लोकांचो जीव हेंच्यांनी वेठीस धरलेलो आसा. हो प्रोजेक्ट जेन्ना चालू जाता तेन्ना 80% तरी लँड एक्विजिशन कंप्लीट जावपाक जाय आसलें, पूण हें जावंक ना. कमीत कमी 50% तरी एक्विजिशन जावपाक जाय आसलें, तें जालें ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतल्यान भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात पणजेचो भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकार आनी भाजपाचो पणजे अध्यक्ष दीपक म्हापशेकाराची चौकशी करची अशी मागणी गोवा सुरक्षा मंचान केल्या. गोवा सुरक्षा मंच पणजेच्यान भाजपा, काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी आड पोट वेंचणूक लडयतात. हे फाटभुंयेचेर सिद्धार्थ कुंकळकार आनी दीपक म्हापशेकारान स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांतल्यान बेहिशेबी मालमत्ता एकठांय केला असो आरोप मंचाचो उमेदवार सुभाष वेलिंगकाराचो पूत शैलेंद्र वेलिंगकारान केला. एक पणजी भाजपाचो अध्यक्ष दीपक म्हापशेकर हो परवरी एका कॉलेजान नॉन टिचींग स्टाफ म्हणून काम करता आणि फाटल्या 3-4 वर्सांनी ताजी अत्यंत म्हणजे काय कळपाक ताका मार्ग ना, म्हणजे कमाईचो मार्ग आणि कितें कितें अशें ताणें सगळें न दाखयता कोट्यावधीची संपत्ती जी आसा ती ताणें आतां ताळगांवां फ्लॅट आनी खंय खंय जमनी अशा प्रकारचें सगळें हें आसा. सिद्धार्थ कुंकळकार हो GSIDCचो वायस चेअरमॅन आसा, मदीं तो चेअरमॅनूय आशिल्लो. सो ताका एक व्हेहिकल करून आपल्या स्पेशल मनशांक कॉन्ट्रॅक्टां दिवप, नियम डावलून आनी एक तो तांचे बरोबर कॉन्ट्रॅक्टर आसता कांबळी म्हणून, अशा 3 जाणांनी एक कंपनी फॉर्म केल्या आनी जे एलिजिबल कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आसतात GSIDCचे तांकां डावलून भायल्या भायर कामां ही ह्या कोठरीक दिली वता. आनी हांचो गॉडफादर जो आसा तो सिद्धार्थ कुंकळकार आसा, हें आतां सगळ्या पणजेकारांक खबर आसा. सो दीपक म्हापशेकाराचे इनकम सोर्सीस, कोट्यावधीची संपत्ती जी केल्या पणजी भाजपा अध्यक्षान, ताजे बरोबर सिद्धार्थाची कुंकळकाराची इन्क्वायरी जावंक जाय अशी एक आमची गोवा सुरक्षा मंचाची मागणी आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. घेवया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लायटीची पुरवण सारकी जाय नाशिल्ल्यान कळंगुटेचे लोक चाळवल्यात. लायटीची पुरवण सारकी जायना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. बिरेस्तारा कळंगुटकार वीज खात्याच्या पालवी अभियंत्याक मेळपाक आयिल्ले, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. कळंगुटे हॉटेल आनी रिसॉर्टाचो आंकडो बरोच वाडला. देखून थळाव्या लोकांक लायटीची पुरवण सारकी जायना अशें थळावे लोक म्हणटात. 17 तारखेक लोकांक मेळपाचें उतर पालवी अभियंत्यान दिलां. देयर वॉज अ पॉवर कट आनी हो पॉवर कट जाता फकत लोकल जे आसा पळय ते कॉमन पीपल आसा पळय तांचोच पॉवर कट जाता. तांकां त्रास कित्याक? ह्या गव्हर्मेंटाक वेचून हाडपाक सगळ्यांक व्हडलो हात आसा तो कॉमन पर्सन. आनी ह्या गव्हर्मेंटान जे कॉमन पर्सनाचे हीत चिंतून ही सगळें प्लॅनिंग करूंक जाय आसलें, पूण आयज अशें दिसता तें दूख भोगता हें पळोवन
की कॉमन पर्सनाक सायडलायन केल्लेली आसा आनी बिल्डर लॉबी आनी हॉटेल लॉबी हांकां प्रोमोट केल्लेले आसा. लोक आपुणूच भायर सरलेले. आमी कोणाक तशें कॉल करूंक नासले. आमी फकत एक मॅसेज घातलेली कोण इफेक्टेड आसा पळय या तुमी एक सिंपल क्वेश्चन विचारपाक आमचे एक बाबा हो आतां 5 वर्सां जाले आमकां हो पावराचो प्रॉब्लम जाता पळय तो कित्याक लागून जाता. 5 वर्सां तुमी कितें काम केलें हेचें सोल्युशन काडपाक तुमी कितें केलें. पूण अनफॉर्च्युनेटली येई ना आनी हो प्रॉब्लम जर 17 तारखेक डेडलायन दिल्या तेणीन आमकां जे 17 तारखेर आपूण मेळटलो आनी लोकांक एक्सप्लेन करतलो आनी हो प्रॉब्लम जर आमचो सॉल्व जायना ह्या म्हयन्या भितर आमी एंटायर कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉट ओन्ली कलंगूट it will be entire Kalangut constituency will go on a mass agitation. हांगा लोकांक कितें करतात ते मिसगायड करतात. हे मिसगायड खूब चालू आसा. कितें पार्राक लागून कांय बंद पडोंक ना. हे हांगा कितें चल्लां हें डेव्हलपमेंट कितें चल्लां हें पार्राक लागून न्हू. हें डेव्हलपमेंट चल्लां अल्टिरियर इंट्रस्ट आनी हें विचारपाक आमी सगळे हांगा येयल्ले. कित्याक की लायट तुमी हांगा शटडावन एवरी नाव एंड देन शटडावन जाता आनी हें कितें जालां तें सारकें न्हू. आदीं 5 वर्सां 7 वर्सां फाटीं लायटीचो प्रॉब्लेम कलंगूट आनी कांदोलीन नासलोच. आतांच कित्याक जाला हो नेवो MLA येयलेल्या म्हण तो कित्याक प्लॅनिंग करता तें सारकें करिना. कळंगूटच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. टॅक्सी ड्रायव्हराच्या खुनाचे केशीत वास्को पुलिशेन बुधवारा राती एकल्याक अटक केली. 1 मेच्या राती दुबावितान टॅक्सी ड्रायव्हराक मरासर मारिल्लो. उपरांत बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत उपचारा दरम्यान बिरेस्तारा टॅक्सी ड्रायव्हराक मरण आयिल्लें. भारतीय दंड संहितेच्या 302 कलमा खाला वास्को पुलिशेन दुबाविताक अटक केल्या. दुबावीत अजीम शेखार टॅक्सी ड्रायव्हर दीपक दळवीचो खून केल्याचो आरोप आसा. 1 मेच्या राती वास्कोंतल्या एका बार्रा भायर दीपक आनी अजिमा मदीं झगडे जाल्ले अशें पुलीस सांगतात. अजिमान दीपकाचेर बाटलेन हल्लो केलो. अजिमाच्या हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या दीपकाक उपरांत GMCत व्हेलो. उपरांत दोगांनी एकमेका आड कागाळी नोंदयल्यो. मारपिटाच्यो कागाळी वेल्यान पुलिशेन अजिमाक अटक केल्ली. जामिनाचेर ताची सुटका जाली पूण उपचारा दरम्यान दीपकाक मरण आयिल्ल्यान वास्कोन पुलिशेन अजिमाक परतून अटक केल्या. तशेंच ताजो जामीन रद्द करपा खातीर कोर्टात पत्रय बरयलां. Between 10:30 to 11 o'clock outside Chopdekar bar Mangurir there was a fight outside the bar between two persons. One was Deepak Dalvi and the other one was Azim Sheikh. So in that connection we had registered cross complaints against each other and Azim was discharged while Deepak Dalvi was admitted in GMC and he was undergoing treatment. Now today morning this Deepak Dalvi while undergoing treatment died and we have been intimated by GMC. In that case we are going to add section 302. We have already moved a letter to the court for adding section. And as Azim was granted bail by JMFC, we have moved another letter asking for cancellation of his bail and continuing his custody and to conduct the further investigation. The motive because they both were good friends and there was some minor misunderstanding like whether it is over payment of some money or some other issue. So that needs to be established. But वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शिरगांवचे फामाद लयराईचे जात्रेक बिरेस्तारच्यान सुरवात जाली. हजारांनी भाविक हे वर्सुकी जात्रेक आयिल्ले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान शिरगांवा वचून देवीचे दर्शन घेतले. हे जात्रेचे होमकाण फामाद. धोंड कोळशा वयल्यान वतात ते पळोवपाक हजारांनी लोक गर्दी करतात. ब्रेस्तारच्यान सुरू जाल्ली ही 5 दिसांची जात्रा सोमार मेरेन चलतली. धोंड तळयेंत न्हातात आनी देवीचे दर्शन घेतात. उपरांत जशी फातोड लागीं पावता तशे सगळे धोंड देवळांत एकठांय येवन उपरांत होमकाणांतल्यान वयतात. शिरगांवची देवी लयराईची जात्रा ही गोंयांत न्ही तर गोंया भायर सिंधुदुर्ग कारवार तशेंच ह्या आजूबाजूच्या परिसरांतूय बी तितकीच प्रसिद्ध आसा आनी तिकडेच जागृत देवस्थान आसा. म्हाका दिसता ह्या जात्रेक येवपी हजारांनी धोंड गोंयांतच न्ही तर गोंया भायरूय बी धोंड ही प्रथा ही
कितलीशींच वर्सां ही प्रथा ते सांबाळटात पाळटात आनी अग्निदिव्यांतल्यान हे धोंड सगळे वता आनी ताच्या खातीर 5 दीस गोंयांत जावपी सगळे कडेन धोंडांचे आशिल्ले तळ हे तितकेच गोंयांत प्रसिद्ध आसा. लयराईच्या जात्रेच्या निमित्तान सगळ्या गोंयकारांक हांव शुभेच्छा आवडटा. मागता की गोंयांत जे भावपण आहा जो एकवट गोंयकारांचो आहा जे लयराईच्या जात्रेचो एक प्रतीक आहा हो आमी जिवंत दवरूंक जाय. आमचो सरकार पसून एकवटाचो सरकार आहा, आमी एक एलायन्स सरकार तोय बी तसोच चलूंक जाय आनी सगळ्या समाजाक न्याय दिवंक जाय, सगळ्या सर्वसामान्य गोंयकाराक न्याय मेळूंक जाय आनी गोंयांत गोंयकाराक प्राधान्य मेळूंक हे देवीन आमकां आशिर्वाद दिवचो, आमकां बळ दिवचें हे सरकाराक हें काम करपाक आनी गोंयकारांक न्याय दिवपाक. शिरगांवच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. रवींद्र भवनान व्यक्तिमत्व विकासाचेर शिबीर आयोजित केला. 15 ते 26 मे मेरेन हे शिबीर चलतले. 50 जाणांक ह्या शिबिरात वांटो घेवपाक मेळटलो. पयलीं येवप्याक पयले प्राधान्य ह्या तत्वाचेर 12 ते 21 वर्साच्या तरणाट्यांक ह्या शिबिरात सहभागी करून घेतले. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट थ्रू थिएटर हातूंत बेजिकली थिएटराचो वापर केल्लो आसा. एक गोंयचो नामनेचो नाट्यकर्मी केतन जाधव, तुम्ही अव्याहत जर नाटक पयर पळयलें आसतलें जेका महाराष्ट्रा भितर अवॉर्ड मेळ्ळा तातूंत भितरलो मेन रोल करपी केतन जाधव हो हे वर्कशॉप घेतलो. नाटक हो आतां इंटेग्रल पार्ट जाला प्रत्येक विद्यार्थ्याचो ताज्या शालेय जिवना भितर. नाटकां थ्रूच वेगवेगळ्यो गजाली चलतात. शाळां भितरय बी नाटक हे माध्यम वापरतात वेगवेगळ्या प्रयोगां खातीर. सो केतन जाधव हो सद्याक एक लेक्चरर म्हणून काम करतात एका महाविद्यालयात गोंयच्या आनी ताका आमी खास निमंत्रीत केला. गेल्ल्या वर्सा ह्या वर्कशॉपाक आमकां ओवरफूल जाल्लें हें वर्कशॉप म्हणून ह्या वर्सा परतो रिपीट एक हाजो हें दवरला आमी हें वर्कशॉप दवरला. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आयचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.